म्हापसा सबयार्डाकडेन कोयरान तोमिल्ल्या व्हाळाविशीं टुगेदर फॉर म्हापसा फोरमान 28 मार्चाक उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कडेन कागाळ दाखल केल्ली। ह्या कागाळी उपरांत प्रशासनान पळोवणी करून व्हाळांतलो कोयर काडिल्लो, पूण तोच कोयर व्हाळाच्या कुशीक काडून सांठोवन दवरला। ते खातीर परतून तो कोयर व्हाळांत पडून पावसांत उदक साचपाक शकता असो भंय टुगेदर फॉर म्हापसा फोरमान उक्तायला। वाठारांत हुंवाराची स्थिती टाळपा खातीर व्हाळाचें काँक्रिटीकरण करचें अशी मागणी फोरमान केल्या। फॉर म्हापसा यांच्यानी गेल्या मंगळारा 28 तारखेक कलेक्टर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हांकां आमी कंप्लेंट दिल्ली रिगार्डिंग हो नालो जो आसा, ह्या नालो कंप्लीट नॅचरल सोर्सीस आहा उदकाचो, तो तेंच्यांनी गार्बेज घालून कंप्लीट बुजयल्लो आनी त्या संदर्भात आमी तांकां सांगलेलें की म्हापशाची परिस्थिती पावसान कितें जातली हो ताका आमी कंप्लीट विशय हे केलो आनी तेणी ताबडतोब आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा ताका डायरेक्टर आमचे लेविन्सन मार्टिन चेअरमॅन ताका तेंच्यांनी सोमतो हे केलो, ईमेल केलो आनी तेजेर एक्शन। त्या बरोबर सांजचे लेविन्सन मार्टिनाचे डिपार्टमेंटाचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या डिपार्टमेंटाचो तो टेक्निकल सर येयलो, तेणी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणी रिपोर्ट आपल्या हायर ऑथॉरिटीक आपूण सबमीट करता आनी तेच्या नंतर फुडली एक्शन जातली अशें तेणी सांगलेलें। आनी आज ह्या एग्रीकल्चर प्रोड्युसर यांच्यानी हे शुक्रार शेनवार आनी आयतार हे 3 दीस करून हे डिसिल्डिंग परत केला, पण ही जर तुम्ही गार्बेज पळयशात ते सगळे प्लास्टीक बिस्टीक सगळे ते ढीक मारून दवरल्या। हे जर अशें उरात जाल्यार ते परत पावसान भिजून पडटले आनी परत तो प्रॉब्लेम जावं शकता। रिक्वेस्टूय आहा, कारण हे आहा पळय ते इंजिनियर डिपार्टमेंटान तेंच्या कडल्यान मातशें थोडे कॉन्क्रीट घालून घेवपाक जाय, नाल्यार ती जितली माती आनी गार्बेज येतली पळय ती थंयसर ब्लॉक जातली। कारण आमी तो मेन नालो जो कनेक्ट जाता पळय मोड्डारसून हेका वयता न्हंयेक वयता तेचेर बॉटली बिटली भरून हे जाल्ले, तोय साफ करपाची गरज आहा। आमी WRDकूय आतां निवेदन दिवपाचें, कारण तेच्या डिपार्टमेंटाक येता हे। आनी म्हाका रिक्वेस्ट आहा, ज्या आमदारान डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून एक खंय तरी मिटींग घेतली कळ्ळें, एक्चुअली त्या मिटिंगेचे म्हणजे ताका खबर आहा की जे जे नाले बंद आसात ती आपली कामां जावन आनी ती 5 वर्सां 10 वर्सां म्हणजे डिझास्टर जावपाचें आहा म्हापशा कळ्ळें, हेचो संकेत तेणी ऑलरेडी दिला। सो त्या संकेताच्या परस तेणी आमदारान आनी बाकीच्या टीमीक घेवन म्हाका अशें नाले न्हू गटार बिटार सगळे साफ करून गरज आमी दाखयला ताका, पण त्यांनी ताका कसलो इगो आहा तो खबर ना। एक्चुअली त्यांनी जशें आमी तेणी म्हणपाचें की त्याच्या फाटीं म्हटलें न्हू अशें इलेक्शना खातीर येयला म्हणून, सो तेणी इलेक्शना खातीरूय अशें जे काम पेंडिंग म्हापशाचें उरला त्याच्या नांवान तरी करपाक जाय तेणी। हे जे आमचो नालो आसा, जे पावसाचे सगळे उदक ह्या नाल्यांतल्यान तारीच्या न्हंयेन वता आनी हे जर हांगा ब्लॉक करत जाल्यार म्हापशान पूर स्थिती अशी निर्माण जातली आशिल्ली, ती अवॉइड करपाच्या दृश्टीन आमी कलेक्टराक मेळिल्ले आनी एडवोकेट महेश राणे हाणें जशें सांगलां त्या प्रमाणे ताबडतोब एक्शन, क्विक एक्शन ही कलेक्टरान घेतली। कलेक्टरान थंयच आसतना सुद्दां चीफ ऑफिसर म्हापशेचो हाका आपयलो, कारण तो तेन्ना आयिल्लो कामा निमित्त, म्हणून कलेक्टरान ताका म्हापशेच्यान आमी आयल्या म्हणटकच सीओक आपयलो आनी एडिशनल कलेक्टराकूय ताणें आपयलो आनी बसका घेवन ताणें सोमतोच थंयच्यान फोन केलो पोल्युशन बोर्डाक, आनी पोल्युशन बोर्ड दनपाराच येवन तांणी एक फुडें ते चालना ताका दिली। काम ते तशें जाय तशें मनासारकें जावंक ना, कारण ढीक सगळो मारून दवरला आनी अजुनूय टायम आसा। आमी परत एकदां जाल्यार कलेक्टरा कडेन वचून सांगतले, कारण ते सगळे क्लियर करपाची गरज आसा, नाल्यार पावसान परत ते कोसळटले।